ओम चंद्रमामनो धातश्री ओम चंद्रमामनो हो जातश्च सूर्यो हो जायता आदिन्द्रष्टाग्निश्च प्राणान् वायुरो जायता। नमस्कार, मी वेदांगी ढवळीकर. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स फोंडा, दीपकमल कम्युनिकेशन, वेद फिटनेस व ब्युटी च्या वतीने तुम्हा सर्वांचे मी खूप खूप आभार मानते. तुमच्या आशीर्वादाने व शुभेच्छाने या आस्थापनाने आज 37 वर्षे पूर्ण केली. तुमचे हे आशीर्वाद व शुभेच्छा आमच्या पाठीशी निरंतर राहो हीच ईश्वरांचरणी प्रार्थना. धन्यवाद. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स ढवळीकर दर वर्सा 15 ऑगस्टा दीस सत्यनारायण पूजेचे आयोजन करता. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आणि त्याच्या कुटुंबियांक खूप खूप शुभेच्छा. आता त्यात आपल्या व्यवसायाबरोबर समाजाचे काम करप अशा पद्धतीचो हे व्यवसाय त्याचो. त्या पद्धतीत सगळ्या जाणांक सहकार्य करता आणि सामाजिक क्षेत्रातूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात वावुरता. ताच्या बरोबर त्याचो चलोय बी आता त्याच पद्धतीत लोकांचे सदोदीत सहकार्यात काम करीत आसा. हांव म्हाजे वतीन ताका खूप खूप शुभेच्छा. गांवठी पेडो वार्षिक मेळटा आमकां आनी एकदम बरो आसता आनी खायन खायन दिसता म्हणजे खाता आनी नेवेरान तो वार्षिक एकदां दिता तो आमकां. मदीं कांय न्ही मागीर लोणचें दिता मदीं. आज आमचे मित्र अब्देविंद ढवळीकर हे आमचे म्हाका 37 वर्सां पयलू सुरू केल्लें दीपकमल. मागीर ताणें विश्वकमल केलें. दोनूय चालू आसा आनी तेगेले हें आसा लोकां कडेन हेका धंद्याक संबंद आसा आनी लोकांची ताणें फोंड्याक सेवा केली. म्हणजे लोकांक खंय एमर्जन्सी जावं अर्जंट कितें वचपाक जाय पडलें जाल्यार सगळ्यो टिकेटी ट्रेनीच्यो जावं विमानाच्यो कोणाक मेळना सगळ्यांक तो तिकेटीचे अरेंज करता. म्हणजे लोकांची सोय जाता.
सगळे तरेचे लोक आनी आतां चड करून आतां हें आसा तेगेले ट्रेनी कोंकण रेल्वे त्या रेल्वेची सगळे तरेची तिकेट मेळटा आनी तो जंक्शन ताका लोकांक ते हें मेळोवन दिवपाचें काम करता आनी बरें म्हणजे तें इतले वर्सां तागेलें चालू आसा अशेंच तागेलें फुडें चालू उरचें आनी आतां तेंचे चिरंजीव तेजी बायल आनी धूव आनी भाव तेगेलो हे सगळे एकटे आसा काम करता बरें अशेंच तेंचो धंदो बरो जावचो अशें सगळे लोकांचो ताका आशिर्वाद आसा आनी हें अशेंच तेगेलें चडशें अशें हांवूय देवा कडेन मागता आनी अशीच फुडें बरबरटी जावची आनी तेजे तकलें कितें आसा विचार ते तेगेले पळोवन जावचे तकलें कितें आसा खबर ना म्हाका तकलें कितें आसा काय ना तेंवूय खबर ना हय आतां धुयेचें तकलें कितें जाल्यार खबर ना हें पळय फुड्यांकच आसा वेदांगी ते आतां फुडें ते पळयतलें सगळें आनी चलो तोय पळयतलो जावं आतां तेंगलें हें आसा बरें आसा पूण आमकां वार्शीक कितें आसा सत्यनारायण पुजेक ते शिवराक दिता दुसरे दीस कांय दिना फक्त शिवराक खूप उमेद जाता अशा ह्या पवित्र दिसा विश्वकमल ट्रॅव्हल्स बरोबर जवळ भारताच्या अमृत महोत्सवाच्या पेक्षा बरोबर अर्धे म्हणजे 37 वर्सां पूर्ण करता आणि पारंपारीक वर्षपद्धती प्रमाणे ह्या निमित्तान हांगा सत्यनारायण पुजा येता ज्ञात प्रतिश्ठीत राजकारणी असो उद्योगपती असो हिरिहिरींनी हांगा मित्रत्वाच्या नात्यान येता हांव तर हांगा आमच्याच फॅमिलींतलो विश्वकमल ट्रॅव्हल्स बाब देवेंद्र ढवळीकर आनी त्यांची फॅमिली आशिल्ले कारणान सदांच गेली कित्येक वर्सां तांच्या ह्या सत्यनारायण पुजेक आमी येता म्हाका खूब अभिमान आसा गेली 36 वर्सां विश्वकमल ट्रॅव्हल्साक जे योगदान दिलां तें तोखणण्यासारकें आसा आनी ताका लागून हेड डोवर स्टॅप म्हणटा तशी जी सर्वीस आसा ती दिवपाचो ताणें मन बसून प्रयत्न नॅशनल लेवलाकूच न्हय तर इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल एजंट म्हणूनय ताणें भरपूर काम केलां आनी लोकांक बरी सेवा दिल्ल्या कारणान लोक सदांच तांच्या आस्थापना कडेन आकर्शीत जातात मुद्दाम येतात कारण सरकारी आस्थापना पसून ते प्रायवेट आस्थापना सदांच तातूंत आसा त्यानंतर त्यांनी इलेक्ट्रॉनीक हे ओपन केलें आनी त्या बद्दल आजच्या ह्या दिसा त्यांची स्थापना जाली त्या दिसाचो अत्यंत म्हत्वाचो असो पवित्र दीस आज ते मनयतात तांकां मन पसून शुभेच्छा दिता आनी अशीच लोकांची सेवा करपा खातीर तांकां अखंड आयुश्य आरोग्य मेळचें अशें देवा कडेन नमस्कार. आमच्या अंत्रूज महालान विश्वकमल ट्रॅव्हल गेली 37 वर्सां आपल्या वेवसायान एक ठास अशी मारिल्ली आसा. ट्युरिजम आसूं टूर्स अँड ट्रॅव्हल आसूं अशा विविध क्षेत्रांत ज्या वेळाचेर कांयच नाशिल्लें त्या वेळाचेर सेवा दिवपाचो प्रयत्न ह्याच आस्थापनान केल्लो आशिल्लो. आज 37 वर्सांचे हो वटवृक्ष आज सगळ्यांक सावळी दीत गेल्लो आसा आनी म्हणूनच अशा पार्श्वभुमीचेर तांचे सगळे जे कुटुंब जे आसा तांचे जे फॅमिली मेंबर्स जे आसात तांकां सत्यनारायण महाराजान बरे तरेचे ज्ञान बुद्धी आनी आयुश्य आरोग्य प्राप्त करून दिवचे अशेंच श्री चरणी मागता. आनी हो वेवसाय जो आज त्यांनी थाटिल्लो आसा हो वेवसाय जो आज मुखार व्हरपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां सतोदान सातत्यान यश प्राप्त जावचें अशेंच सत्यनारायण महाराजे कडेन मागता. विश्वकमल एजन्सी आयज 37 आनी तें देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्ताचेर देश जेन्ना 75 वर्सां कंप्लीट करता तेन्ना विश्वकमल आपल्या वेवसायांतली 37 म्हणजे 37 वर्सां पूर्णत्वाक जाता. हांव तांचें अभिनंदन करता ढवळीकर ब्रदर्स आनी वेदांगी
आनीक मोठे मोठे जबाबदारी वेवसाय वृद्धीवंत जावपा खातीर खूब कश्ट मेहनत जिद्दीन ताणें उबारलेलें हें पावल आसा आनी सत्याचेर आनी सचोटीचेर ही एक कसोटी लावून ताणें हें इतके पर्यंत उबारलेलें आसा आनीक ज्या रितीन ते कस्टमर क्लायंट्स हांचे कडेन डील करतात ते अत्यंत एक बरें म्हणजे सच्चाई प्रामाणीकपणा हातूंतल्यान तांच्या वेवसाया भितर भरभराटी जाल्ली आसा. हांव तांच्या ह्या समयाचेर तांकां सगळ्यो शुभेच्छा दिता. सगळे सुख शांती समृद्धी आनी यश किर्ती तांकां मेळत रावनी आनी धंदो हाच्याकय खूब मोठो जावनी इतकें मागता. पुण्यातली एक नामनेची ट्रॅव्हल एजन्सी विश्वकमल ट्रॅव्हल्स ही आयज 37 वर्सां पूर्ण करून 38व्या वर्सान पदार्पण करता. प्रत्येक वर्सा ह्या निमतान सगळ्यांक एकठांय आपोवप पुजा ते महानैवेद्य अशा पद्दतीचे एकूण सगळे ते कार्यक्रमय घडोवन हाडटात. एक सगळ्यांक अभिमान दिसपा सारकी अशा पद्दतीची ही संस्था जी ही एजन्सी जी आसा ती काम करता आनी गोंयकारांक भायर वचपा खातीरची रेल्वेन आसत, विमानान आसत, जावं गोंया भायर आसत नाजाल्यार देशा भायर आसत, वचपा खातीरची वेवस्था आनी सोय ते करून दितात. हांव तेंच्या मुखावेल्या सगळ्या वाटचाली खातीर तांकां शुभेच्छा दिता आनी यश तांकां भरपूर मेळचें अशें म्हाका. बाब देवेंद्र ढवळीकर इतली वर्सां म्हणजे जवळ जवळ 37 वर्सां जाले कार्यक्रम पुजेचो कार्यक्रम तो हांगा घडोवन हाडटा. त्या निमित्यान सगळे जाण ताच्या ह्या शॉपाचेर पावतात ताका विसीस दिवपाक. म्हाकाय खूब वर्सां जालीं हांव ह्या दिसा 15 ऑगस्टाच्या दिसा मुद्दम न चुकता हो मॅसेज घालता, फोन करता, याद करता खंय आसत जाल्यार खंय आसलो जाल्यार खंयच्याय टायमाचेर एक 5 मिनटां तरी येवन हांव वीस करून वता ताका. तशें ताणें रिलेशनूय दवरना आनी बरें दिसता की सगळे जाणांक तो आपयता आनी भोवतेक सगळे हे तागेले वेलविशर लिडर सगळे ह्या निमित्यान तागेल्या शॉपाचेर पावता. हांव आनी आज आमचो आझादी का अमृत महोत्सव ह्या दिसा ताका हांव म्हज्यो शुभेच्छा दिता आनी ताच्या हातांतल्यान आनी बरें काम जावचें अशें म्हाका. आज विश्वकमल ट्रॅव्हल्स 37व्या वर्सा त्यांचा वर्धापन दिन साजरो करता. त्या निमित्त वर्सानुवर्स त्यांची सत्यनारायणाची पुजा आसता. गेली 37 वर्सां फोंडे भागांत ते ह्या हितूर ट्रॅव्हल्सा भितर आसात आनी खुबशे लोकांक एक हांव पळयता खूब म्हणजे हांव म्हाजे संबंद सादारण 98 पासून विश्वकर्मा कडेन आसा आनी खूब लोकांक केन्नाय एक फोन सुद्दां करीत जाल्यार तुजी तिकेट घरा कडेन पावता, खंयची ट्रेनीची आसूं किंवा बसीची आसूं किंवा फ्लायटीची आसूं. तेची एक सेवा बरी आसा लोकांक. अस्थापन तेंचें जें आसा मालकूच न्ही जाल्यार तेंचे स्टाफ सुद्दां आसा तेजो सुद्दां एक वेव्हार बरो आसता लोकां कडेन. तत्पर तेंची सेवा आसा. ह्या समयाचेर हांव तांकां म्हाजे तर्फे, म्हाजे कुटुंबिया तर्फे, म्हाजे पार्टी तर्फे, भारतीय जनता पार्टी तर्फे, गोंयच्या प्रदेशा तर्फे तांकां शुभेच्छा दिता. अशीच तेंची वेवसाया भितर प्रगती जावं, देवान तेंचेर कृपा करूं आनी हेजे खूब बरी लोकांची सेवा करपाची तांकां देवान ताकद दिवं अशी ह्या समयाचेर म्हाका. हेजे पयलींचे 37-15 ऑगस्ट हांगा पुजे घेवपाची खूब फावटी संदी मेळ्ळ्या. आमचो देवेंद्र बाबाक हे सगळ्या फॅमिलीक सगळ्यांक हांव आयच्या दिसाची शुभेच्छा दिता. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हांकां 37 वर्सां जालीं. त्या निमित्तान आज ते एनिवर्सरी आज साजरो करता आनी खूब वर्सां जालीं तेंचो हो बिझनस चालू आसा आनी हो बिझनस चालू आसतना तेंचे सगळे फॅमिली हातून एकजुटीन सगळे काम करता आनी विश्वकमल ट्रॅव्हल्स सुरू करता आसतनाच त्यांनी अनेक शॉप जे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ते विश्वटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हे घातले आनी असो तेंचो बिझनस फ्लरीश जावचो अशें हांव देवा कडेन मागता आनी सगळे तेंची फॅमिली एकजुटीन तेमी सगळी काम करता आनी तांकां बरो प्रतिसाद मेळटा आनी इतलेंच मागता की देवा कडेन की तेंचो असोच प्रतिसाद उरचो आनी अशें ते 2 दुकानां आनी 3-4 दुकानां करची इतलेंच सांगून तांकां परत एकदां हांव शुभेच्छा दिता आनी 2 दीस. आज विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हांकां 37 वर्सां कंप्लीट जाता. सो तांकां शुभेच्छा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा की आज जेन्ना जमाना म्हणल्यार मेक माय ट्रीप आनी असले सगळे ॲप आसतना सुद्दां एक पर्सनल टच सर्वीस दिवप एक अत्यंत गरजेचें आसता. सो आय थिंक तांची जी लेगसी आशिल्ली इतल्या वर्सांची ती कायम तांणी दवरल्या
तांचे जे क्लायंट्स आशिल्ले तांकां भरपूर ते सर्विसूय बरी दितात. आय विश देम ऑल गुड लक अँड ऑल द बेस्ट फॉर देम. गेली 37 वर्सां जे आमचे विश्वकर्मा ढवळेकर बंधूची पुजा घडून हाडटात दर 15 ऑगस्टाक. खरेंच ज्या पद्दतीन हांव गेल्या अनेक वर्सां येवपाक म्हाका संदी मेळटा आनी जे प्रत्येक वेळार पळयता भावीक जे आसतात ते मोठ्या प्रमाणात आसतात. म्हळ्यार एक हांगाची ढवळेकर बंधूंची पुजा सत्यनारायणाची पुजा जी आसता ती 15 ऑगस्टाक जेन्ना फ्लॅग होस्टिंग जाले उपरांत आज पुजेक वचपा जाय हें पयलीं थरलेलें आसता. आनी तेमी एक अशें बरी एक परंपरा चालू केल्ली आसा की पुजेच्या निमित्तान ते आवर्जून सगळ्यांक रिमायंड करतात, जे याद करून दितात. म्हणटकीच अशे पद्दतीन पुजा घडोवन हाडटात की पुजा करता आसतना सगळ्यांचो सहभाग जावचो, सगळ्या लोकांनी विजीट करचें, देवाचें दर्शन घेवचें, ही बरी कल्पना आनी बरो पायंडो म्हणटा अशें आमचे बाबा देवेंद्र ढवळेकरान दवरलो आसा. तांकां शुभेच्छा दिता. तेंच्या लायफा भितर तेंचें बरें आयुश्य आनी बाकी सगळें भरभराट जावची हांव देवा कडेन मागता. आज म्हाका खूब खुशी दिसता की आमचे मित्र बाब देवेंद्र ढवळीकर यांनी सत्यनारायण पुजेचे आयोजन करपा लागले. आज 37 वर्सां पूर्ण जाल्यात आनी ह्या पुजेच्या निमित्तान सगळ्या लोकांचो सहभाग ह्या कार्यक्रमाक जाता ही बरी गजाल आसा. त्यांनी लोकां कडेन दवरलेले बरे संबंध ते खातीर शासकीय पातळी वयले लोक, राजकीय पातळीवयले लोक, शैक्षणीक पातळीवयले लोक तांच्या ह्या कार्यक्रमाक आवर्जून उपस्थित असतात. विश्वकर्मल ट्रॅव्हल्स टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स आणि आमच्या ढवळेकर देवेंद्र बाबा आणि त्यांचो सुपुत्र तांकां शुभेच्छा. एवरी 15 ऑगस्टाक सामकें न चुकता 2 प्रामुख्यान कार्यक्रम आसा. सकाळी फ्लॅग होस्टिंग आनी सांजची तेंची पुजा हांगासर. आनी सगळे म्हाका दिसता हूज हू ऑफ इन पॉलिटिकल वर्ल्ड, इन सोशल वर्ल्ड आमच्या गोंयांत जितले आसा ते सगळे हांगासर हे पुजेक पायला येतात आनी ते आवर्जून आपयता. जरी हांव आयज एक एमएलए ना पण तरी आसतना म्हाका आपल्या चल्याक धाडून म्हाका इन्विटेशन दिवप तेंचें मोठेपण. तर दरवर्षी प्रमाणे ह्याय वर्सा हांवें हांगा विजीट केल्ली आसा. तांकां शुभेच्छा. आनी जसो तेंचो रिलेशन आसा PRO आसा ह्या बिझनसान जायच पण तेंचो पर्सनली लोकां कडेन रिलेशन आसा हे अशेंच वाडत रावनी आनी तेजे सगळे तेज्या सुपुत्रान हे फुडें कंटिन्यू जावनी. तर माय ऑल गुड विशेस टू देम. विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स हे एक लोकमान्य, लोकप्रिय आणि विश्वासनीय अशें नांव ट्रॅव्हल एजन्सी आनी कम्युनिकेशन्स हातून. हांव गेली हांव इंजिनियरींग कॉलेजान फोंड्या आसतना जवळ जवळ 90 दशकांतले तेन्नाच्यान हांवें आस्थापन पळयतां आनी आयज 37 वर्सां कंप्लीट करता. हांव देवेंद्र बाबाक आनी ताच्या संपूर्ण फॅमिलीक एक बेस्ट विशीस दिता आनी डेफिनेटली येणारे वाटचालीक ऑल द बेस्ट. 37 वर्सां ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिसा ह्या सत्यनारायणाच्या महापुजेच्या निमतान विश्वकर्मल हांगा येवपाचो योग मेळ्ळा चालू आसा. फाटली अनेक वर्सां हांव येवन शुभेच्छा दिता. आयजी ह्या अशा बरे दीस आसा. श्रावणांतलोय सोमार आसा, 15 ऑगस्टूय आसा, 75 आमी साजरी करता. अशे सगळे गोल्डन सुवर्ण अशे महोत्सवी सगळे ह्या दिवसा तांकां सुयेश चित्ता आनी तांची अशीच भरभराट जावं. अशेंच तांचो पळय तो घराब्याचो संबंद आसा. इतलो हंबल हें लोकां कडेन दवरपाचें तांचें रेशन अशेंच तांचें बरें उरूं इतलें देवा कडेन श्री सत्यनारायण प्रार्थना देव. विश्वकर्मल ट्रॅव्हल्स ही गेली 37 वर्सां पुजा हांगासर करतात आनी आमी फोंड्याकार आनी देवेंद्र ढवळीकर हाजे सगळे सहकारी हितून भितर आमी आनंदान सहभागी जाता. आनी 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्याच्या दिनाच्या निमित्तान ही पुजा करता. हे एक मोठे देशभक्तीचेच काम आसा अशें म्हाका दिसता. आयज देवेंद्र ढवळीकर हो तसो म्हजे भशेनूच रिटायरमेंटाच्या कडेन वाटचाल चालू आसा तेजी. पूण तांची फुडली पिढी विनीत, ताजी सौभाग्यवती आनी ताजी भयण ही बी ह्या हितून भितर बिझनेसान भितर आनी समाजकार्यान भितर देवल्ली आसात. आनी तांणी ताजो जो व्रत आसा म्हणया किंवा वसो आसा तो फुडें व्हरपाचे तेंचे प्रयत्न चालू आसा. तेंच्या ह्या हितून भितर प्रयत्नान भितर बिझनेसान भितर तांकां भरपूर यश मेळुनी
आणि त्यांच्या हातूंतल्यान समाजकार्य हेच्यापेक्षा जास्त चडांतड जावनी अशें हांव परमेश्वरा कडेन मागता. आणि तुमकां सगळ्यांक आणि तांकांय बी 75व्या ह्या वर्धापन आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्याच्यो आणि ह्या त्यांच्या 37व्या वर्धापन दिनाच्यो शुभेच्छा सगळ्यांक दिता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं. विश्वकमल ट्रॅव्हल्सशी खूप जुने संबंध आणि जुने म्हणण्यापेक्षा जवळचे अत्यंत जवळचे संबंध वैयक्तिक पातळीवरती आणि या विश्वकमलचा वर्धापन दिन खूप अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि या आस्थापनाची उत्तरोत्तर अधिकाधिक भरभराट होत जावं ही इच्छा प्रकट करतो. तशी श्री सत्यनारायणाकडे प्रार्थनाही करतो. विश्वकमल हाका आमी दर वर्सा येता. हो आमचो एन्युअल फेस्टिवल म्हणना तसो. आतां बाकीचे फेस्टिवल आहा तसो हो एक वन ऑफ द फेस्टिवल्स ऑफ फोंडा आनी आमकां तें चुकून वता. आनी मजा अशी की तो खास घरा कडेन लग्नाचें आमंत्रण धाडचें तशें लग्नाचें आमंत्रण कशें घरा कडेन येता आनी बेजार आसता. खंयी गेल्या दिवस जाल्या हांव त्या खंयच्या प्रोग्रामाक आशिल्लो अशें पूण तकलेन हांगा येवपाक जाय म्हणून आशिल्लें. थंय प्रोग्राम आशिल्लो म्हणटकच ही एक बरी गजाल. ही प्रथा इतली वर्सां ताणें चलयली आनी हेय फुडें ताणें तागेलो चलो हें जें कितें ताणें हांगा ह्या निमतान 15 ऑगस्टाक सेलेब्रेशन चलयलां. लोक चार चौग हांगा येवन ताजे पांय लागता लोकांचे आनी ताका आशिर्वाद दिता. ते आशिर्वाद ताका अशेंच हे फुडें मेळचे आनी ताजो उद्योग धंदो बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसा ताची भरभराट जावची अशें म्हज्या कित्याक दिसता. विश्वकमलाक आज दिसता म्हाका 37 वर्सां पुराय जाता आणि हांव मुद्दम दर वर्सा येता कारण आमचें एक वेगळें नातें हांगा आसा तांच्या कुटुंबा कडेन. 15 ऑगस्टाक खरें म्हळ्यार खूब कार्यक्रम आसता. आतां नवप्रभान पुजा आशिल्ली थंय वचून आयलां. आतां हांव हांगा आयलां सांजचें वचून राजभवनान आनी एक कार्यक्रम. पूण तातूंतल्यान वेळ काडून विश्वकमलाक आमकां येवपाकूच जाय. हाजें कारण म्हणजे ते बरोबर धाडटा इन्विटेशनां मागीर फोन करतले मागीर वॉट्सॅपाचेर धाडटले. जे एक तांचें एक हें आसा म्हणजे परंपरा आसा तांची ती प्रत्येक कडेन प्रत्येक मनशाक ट्रिटमेंट दिवप आनी ते एक आपुलकीपणा एक आसता तांचे कडेन आनी तांची सगळी कुटुंब म्हाका खूब आवडटा. तांकां एक बरें बरें हांगा येता आनी तांचे अशीच भरभराट जावं आनी अशी म्हजी शुभेच्छा आसा. देव बरें करूं. विश्वकमल हे कसलीच अपेक्षा न करता केवळ आम्ही तशी न्ही फोंडेची प्रत्येक नागरिकाक ताजे इन्विटेशन आसता आणि त्यामुळे हे 15 ऑगस्ट प्रत्येक फोंडेचो नागरीक मोठी उत्सुक आणि ही कांयच अपेक्षा नासतना तो जर करता तेजे खातीर सगळ्यांची तांकां सदिच्छा आसा आणि त्यांचे त्या खातीर हांव बी म्हणटा की ताजे ह्या बिझनेसाची भरभराट जावं अशें. देवेंद्र ढवळीकर बाब प्रोप्रायटर ऑफ विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आमकां वर्सा सत्यनारायण पुजेक आपयता. तांणी ती प्रथा चालूच दवरल्या. ह्या वर्सा तांची 37 वर्सां जाल्या. तांकां खूब खूब शुभेच्छा. देवान तांचेर बरी कृपादृश्टी दवरूनी तांचे फॅमिलीक सगळ्या आरोग्य आयुश्य दिवनी आनी तांची भरभराट जावनी म्हणून देवा कडेन मागणी करली. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आयज 37व्या आपल्या वर्धापन दिन निमित्त आयज वर्स पद्दती प्रमाणे ही सत्यनारायणाची पुजा घडोवन हाडटा. सगळ्यान पयलीं हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी जी ती समाज सेवा करता एक सगळ्या लोकांक बरे तरेची सगळ्यांक फॅसिलिटी दिता आनी त्या माध्यमांतल्यान ते एक समाज सेवा करता. तांकां बरें आरोग्य आयुश्य लाभो आनी अशीच आनी फुडल्या प्रत्येक वर्सा अशीच तरेची तांची भरभराटी जावं अशी हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. आज विश्वकमल ट्रॅव्हलची 37 इयर्स कंप्लीट जाल्या बद्दल तांकां हांव शुभेच्छा दिता. तशेंच म्हाजो मित्र विनीत ढवळीकर ताकाय बीन शुभेच्छा दिता आनी ताका देवा लागीं प्रार्थना करता की तांचो असो बिझनेस मुखार बरो चलचो आनी तेंचें बी बरें जावचें. 37 एनिवर्सरी आज त्यांनी साजरी केली. तांकां शुभेच्छा. It's been a long association with Devendra Bahu and ever since I have come to Goa or whenever I have been visiting Goa
it's been my pleasure to attend this annual event of Devendra Bhau. And today is 75th Independence Day India is celebrating, and Devendra Bhau is celebrating his 37th anniversary of his business. I wish Devendra Bhau much more success and many years of this tradition to be continued, and may it go along with the century of Indian independence. आज विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आणि दीपकमल इलेक्ट्रॉनिक्स पळया तांकां 37 वर्सां पूर्ण जाली आणि प्रत्येक वर्सा आतां गेली 25 ते 26 वर्सां जाली आमी कंटिन्युअस हांगा तांकां शुभेच्छा दिवपाक येतात आणि अशेंच तांचें सोशल वर्क फुडें चालू उरचें आणि तांगेली जी समाज सेवा आसा त्या समाज सेवेचे फायदो खूब लोकांक फोंडेच्या लोकांक तशेंच बाकी कडेन सगळें जाल्लें आहा. सो हांव दोतोर धायमोडकार मायल समिता हांचे तर्फे हांव आमची तांकां शुभेच्छा व्यक्त करतां. देवेंद्र ढवळीकर आनी सगळे एंटायर ढवळीकर फॅमिली. हे विश्वकमल ट्रॅव्हल्स देवेंद्र बाब ढवळीकर हे आता 37 इयर्स कंप्लीट जाली. आमचे आता रॉपी महोत्सव 75 इयर्स आमकां इंडिपेंडन्स जाले आनी तागेल्या हाका 37 इयर्स ताणें अखंडीत सेवा ताणें ह्या फोंड्याच्या लोकांक आनी सगळे गोंयच्या लोकांक दिल्ले आसा आनी तो सेवा ती घरपोच करता. म्हणजे कसली ट्रॅव्हल्स म्हण टिकेटीचे म्हण तो ती इमिजिएटली ते ताजें काम करता आनी कसलेच ताका आमकां प्रॉब्लेम करपाक दिना आनी दर वर्स तो ही पुजा करता, लोकांची सेवा करता. आमकां कोवीड हॉस्पिटला वेळार तो आमची मदत केल्ली आसा ताणें आनी हे बरे तुगेले गायक येतात आनी हांगा प्रोग्राम करता ते सगळे तो करता आनी आमची एक एंटरटेनमेंट करता आमकां फोंडेच्या लोकांक. ते हांव खरेंच ताका मान करता आनी सदांच ताजें हासरे तोंड कसलेंच दोतोर हें करया तें करया प्लीज आमी हें करया तें करया आनी आमी सगळे मेळून बरें काम करता. आनी रियली आय एप्रिशिएट तोच न्ही ताजी फॅमिली ताजी बायल आनी ताजी भुरगीं ताका प्रोत्साहन दिवन आज तो ह्या स्टेजीचेर पाविल्लो आसा आनी हांव ताका भरपूर म्हजे वतीन आनी म्हजे सगळे फ्रेंड्स आनी कुटुंबा वतीन ताका शुभेच्छा दितात. आमचो मित्र देवेंद्र ढवळीकर हाच्या आस्थापनाक दर वर्सा प्रमाण पुजेक हांव हजर जाला आनीक हांव मागता की ताज्या ह्या धंद्याची अशीच भरभराट जावं आनी सत्यनारायणान ताचेर कृपा करची आनी आमचो एक बरो मित्र बरो काम उद्योग करता हें पळोवन बरें दिसता. ताका हांव शुभेच्छा दिता. 37th ॲनिव्हर्सरी विश्वकमल ट्रॅव्हल्सची झाले. अतिशय उत्कृष्ट सेवा देतात टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. इव्हन कधीही इमर्जन्सीला सुद्धा आम्हाला जर बुकिंग हवं असेल तर मॅडम आणि त्यांची टीम सदैव असते. सो पुन्हा एकदा त्यांना सर्वांना शुभेच्छा अँड ऑल द बेस्ट अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हे फाटले 37 वर्सां तांची 37 वर्सां जाल्ली आसा आनी दर 15 ऑगस्टाक ते अशा प्रकारचो कार्यक्रम आयोजीत करता. तातूंतच आजादी के 75 साल हे दोनूय कार्यक्रम एकठांय जाल्ल्या कारणान हांव ढवळीकर परिवार तांचे अन्य जे हितचिंतक आसा हे सगळ्यांक हांव आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. 37 years complete zale. It's a milestone. Vishwakamal Travels. I would like to congratulate and wish all the success to Devendra Baba and his entire family. आणि देवेंद्र बाबाचे संबंध प्रत्येक मनशाकडे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टी लायन्स असतात आणि एव्हरीबडी इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टी लायन्स सगळे जे गोयचे लिडर्स असतात इवन आय से गोयचे भायरचे लिडर्स असतात रिस्पेक्ट हिम अँड हिज फॅमिली. आणि देवेंद्र बाबाचो पर्सनल टच जो आसा माझ्या फॅमिली बरोबर 92च्यान माझ्या फॅमिली बरोबर संबंध आसा तांचो. आय विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट इन हिज बिझनस आनी तांकां बरें आरोग्य आनी आयुश्य हांव विश करता. थँक्यू. खुबशी वर्सां जाली तेगेले एवरी 15 तारखेक एक सत्यनारायण पुजा आसता आनी ही पुजा हे निमतान सगळे लोक हांगा येता आनी ताजी एक खासियत म्हणजे कितें आमचे देवेंद्र ढवळीकर बाबाची की ताका सगळे लोक जाय
आनी खंयचे खाची खळग्यान खंयी आसूं तर प्रत्येक मनशाक ते दिसा याद करून आपयता आनी आपलें इन्विटेशन धाडटा घरा कडेन कळ्ळें तुमकां बेश्टे तोंडान सांगता इन्विटेशन धाडून तो हें करता आनी तेजी अशीच भरभराट वर्सान जावची आनी डेल तेजें अशें हें विश्वकर्मा ट्रॅव्हल आसा जाल्यार तेणें तें फुडें आमचें दुसरें हें केलां पयलीं विश्वटेक हेजें आशिल्लें मागीर विश्वकर्मा ट्रॅव्हल जालें कळ्ळें तुमकां अशें वाडत आसा तेज्यान तशीच तेजी वृद्धीगत जावं आनी तेजी सदांच भरभराट जावं आनी आमकां हांगा पुजेक येवपाक अशें वर्सान मेळूं कळ्ळें न्ही हें मागून मागीर देव बरें करूं 37व्या वर्धापन दिनानिमित्त विश्वकर्माला हार्दिक शुभेच्छा दिता. त्यांची जी वाटचाल आसा खरोखरच बरी आसा अशीच हेज्या फुडें तेंची भरभराट जावची अशी हांव देवा कडेन मागतां. ह्या आस्थापना वर्धापन दिनाक 37 वर्सां पूर्ण जाता. त्या खातीर देवेंद्र ढवळीकर यांच्या कुटुंबियाक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आनी देव सत्यनारायणा लागीं मागता की तेंचो धंदो हो भरभराटीक येवचो. त्याच बरोबर ते सोशल कामाकूय बी खूब वावुरतात. तेंचे ढवळे एरियेन खूब काम आसा. तेंच्या कामाक सोशल वर्काकूय बी तांकां देवान बरी साथ दिवची आनी तेंचे जे वेवसाय आसा हो वेवसाय उदरगती कडेन येवचो असो हांव देवा लागीं मागून हांव 2 शब्द सोंपयता. देव बरें. आमचे बाब देवेंद्र ढवळीकर विनीत आनी तांची फूल टीम जी आसा आमचे तांचे संबंध बरी वर्साच्यान आसा. जे वार्षिक ते प्रोग्राम करतात आनी एक अशें म्हणटात की दर वर्सा ते एक फॉरवर्ड पावल मारतात आनी तांच्यांनी म्हाका दिसता सामान्य मनीस ते सामके VIP पर्यंत सगळ्यांक ते केटर करतात आनी कोणाकूच भेदभाव करनात. तांकां आमची शुभेच्छा तांच्यांनी अशेंच वाटचाल करची आनी म्हाका दिसता विनीत आतां धंद्यान लक्ष घालपाक लागला आनी मुखार फॉरवर्ड वतले. विश्वकर्माला एक नांव जालां गोंयभर ते आनी गोंया भायर बरें अशें नांव जावचें आनी बरी एक पॉवरफूल ट्रॅव्हल एजन्सी जावची म्हणून देवा कडेन मागता. ट्रॅव्हल एजन्सी बिझनेसांतले सहकारी देवेंद्र बाब ढवळीकर आणि तसेच माझे सहकारी विनीत ढवळीकर आणि त्यांच्या सगळ्या घरच्यांचे तांच्या 37व्या वर्धापन दिनानिमित्त तांच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि तांकां सगळें बरें मागता. देवेंद्र ढवळीकर आणि विनीत ढवळीकर हांकां दोगांयकूय तांची जे आसा ते ह्या आस्थापनाची 37 वर्सां पूर्ण करता ताचे बद्दल तांकांय शुभेच्छा. देवेंद्र ढवळीकर हे आमचे एक बरे मित्र, एक बरे फोंडेचे नामांकीत अशे वेवसायीक आनी सगळ्या सामाजीक संस्थेशी बरे संबंद आशिल्ले. समाजा बद्दल प्रेम आशिल्ले, समाजाक पावपी अशें देवेंद्र ढवळीकर हे एक व्यक्तिमत्व आसा. आनी ताजी एक खासियत म्हणटा की तेगेले जे मित्र हे एक्रॉस द सगळे पार्टी लायन आसता. खंयच्याच पक्षाचे अशें तेगेले आसनात. खंयचोय पक्ष आसा. आज सुद्दां तुमकां दिसतलें की हांगा काँग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आनी खंयचे दुसरे पक्ष आसा सगळे पक्षाचे नेते, आमदार, अध्यक्ष हांगा आज तांकां शुभेच्छा दिवपाक येता. तातूंतल्यान तांचें सगळ्या कडेन आशिल्लें नातें दिसून येता. आनी अशेंच आसपाक जाय की एक जो बिझनेसमॅन आसता ताणें पॉलिटिकली आपले सगळ्या कडेन बरें रिलेशन दवरपा जाय. तें रिलेशन तो दवरून आसा आनी हांव तेका आनी तेंच्या कुटुंबियाक तेका बरें आरोग्य दिवचें अशें हांव ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतां. विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स 37th एनिवर्सरीच्या निमित्तान आज सत्यनारायणाची पूजा आयोजित केल्या बाब देवेंद्र ढवळीकरान आणि ह्या पूजेच्या निमित्तान आमच्या सावर्डे मतदारसंघाच्या वतीन तांकां हार्दिक शुभेच्छा आणि देवा कडेन मागणी करता, विनवणी करता की तांचे सगळ्या फॅमिलीक अशेंच दीर्घायुष्य लाभून तांचे म्हणजे तांचे भरभराट जावची अशी देवा कडेन मागणी मागता आणि देव बरें करूं. म्हजे हे कंटिन्युअस 5वें वर्स आनी हांव देवेंद्र बाब ढवळीकर विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स त्याच प्रमाणे तांची दोनूय भुरगीं ज्या तरेन ती देवेंद्र बाबाचे भशेनूच फॉलोअप करता. हांव ह्या हिंदू संस्कृतीक जपपा खातीर आनी आमचे सत्यनारायणची पुजा वार्षिक जाल्या म्हाजे दिसता 5वें की 6वें वर्स आनी हांव देवा कडेन मागता की तांकां भरपूर दीर्घ आयुश्य मेळचें, आमच्या भुरग्यांकूय बरें हसत खेळत दीस वचचे आनी त्याच प्रमाणे अशी कित्येक फुडलीं 50 वर्सां आमी सगळे हांगा पावचे आनी एकजुटीन एकमुखीन फोंडेकारांक अशी पुजेचे लाभ लागचे. हांव परत एकदां तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता सगळ्यांक आणि अशेंच सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण जावची आणि गोंय पॅन्डेमीक मुक्त आणि त्याच प्रमाणे सगळ्यांचो धंदो बऱ्या तरेन चलचो हे देवा कडेन मागता आणि सगळ्यांक परत एकदा विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स आणि देवेंद्र ढवळीकर कुटुंबियाक आभार मानता. विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स हांकां 37 वर्सां पुराय जाल्या बद्दल तांचे हांगासर हार्दिक शुभेच्छा तांकां दिता. फाटलीं 37 वर्सां ग्राहकाक सामकी बरी सेवा दिवपाचें काम
आणि निस्वार्थीपणान आणि एकदम हस्तमुखान सेवा दिवपाचें काम विश्वकर्माचे पदार्थ सगळे तांचे मालक आणि तांचे सगळे कर्मचारी वर्ग करतात आणि म्हणून ते कौतुकाक पात्र आसा. खरें म्हळ्यार देवेंद्र ढवळीकर हें नांव सगळ्यांक तशें परिचीत आणि केन्नाय तांचे कडेन जर गेले जाल्यार केन्नाच अशें म्हणजे केन्ना सॅड असो चेहरो तांचो केन्नाच हांवें पळोवना अजून मेरेन आणि जोपर्यंत जेन्ना जेन्ना तांकां मेळटा तेन्ना तांकां एक तांचे कडल्यान आमकां उर्जा मेळटा. सो तांकां परतून एकदां तांच्या विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स आणि तांची बाकीची जी आस्थापना आसा ताच्या खातीर हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. तांचो सगळो वेवसाय भरभराटीक वचूं आणि असोच उत्कर्श तांचो वचो अशें ईश्वरा लागीं प्रार्थना करता. 30 वर्सां विश्वकर्माल पयलीं हें दीपकमल म्हणून आशिल्लें. 37 वर्सां जाल्या आनी बरी सेवा दिल्या फोंडेकारां खातीर आणि ही सेवा आणि तशीच तांची चालू उरची. इवन इतकें जालां की इंटरनेट जावन सुद्दां ताजी जी सर्वीस आसा तशी घरा बसून सगळें मेळटा पण ताजी जी चॉक सर्वीस आसा आनी हांव ताका ती अशीच चालू दवरची आनी ही तांकां शुभेच्छा दिता की अशीच तांची वाटचाल आयुश्यभर उरची म्हणून हांव तांकां शुभेच्छा दिता. हांव आमच्या ह्या पात्रां विश्वकर्माच्या पात्राक खरोखरच हांव तांकां अभिनंदन करता तेंचें, कारण आयज तुमी सतत अशे आपले ट्रॅव्हल्स ह्या फोंडाच्या माध्यमांतून तुमी चलयता, तळागाळाच्या लोकां कडेन पावल्ले आसा हे सगळे आनी हो असो उपक्रम दवरलेलो आसा. त्या सगळ्या उपक्रमाक आमी एकठांय जावन हे बरे अशें कार्य ते करता. तांकां खरोखरच मना पासून म्हाका शुभेच्छा दिवपाची दिसता. तशेंच विश्वकर्मा हे फक्त फोंड्याचेच उरूं नाका तर पूर्ण देशाक हेजो लाभ जावनी, कारण ताका बरें उदंड अशें आयुश्य मेळोनी आनी अशेंच अमृत महोत्सवा सारके ह्या काम आमकां सगळ्यांक एकठांय केल्ल्या बद्दल तेंचे खरोखर धन्यवाद दिता. थँक्यू. नमस्कार. आज विश्वकमल ट्रॅव्हल्स तसेच दीपकमल ॲडव्हर्टायझिंग यांच्या 37व्या या वर्धापन दिसाक आमी हांगा हजर आसात. तर खरेंच खोस भोगता. इतकी वर्सां सातत्यान ते फोंडा शहराची सेवा ह्या आस्थापनाच्या निमित्तान करीत आसात आणि वार्षिक 15 ऑगस्टाक तांची ही हांगा पुजा आसता आणि नित्य नियमान वार्षिक वर्ष पद्दती प्रमाणे आमकां निमंत्रण आसा आणि त्या निमंत्रणाक मान दिवन सगळे जे लोक आसात ते हांगा आवर्जून येतात. हांव श्री देवेंद्र ढवळीकर तशेंच ताच्या कुटुंबाक तशेंच ह्या आस्थापनाक शुभेच्छा व्यक्त करता आणि त्यांचे ह्या आस्थापन अशेंच मोठे भरभरीत आनी तेजी भरभराट जावं आणि मोठे जावं अशा देवाचरणी मागता. नमस्कार.